Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मगच्यानं आम्ही पवित्रत्व आमकां चलून उरता आमकां जितल्या जाणांक पवित्रत्व चलून उरता ती देवाची भुरगीं जांकां पवित्रत्व चलून उरना ती देवाची भुरगीं न्हय. तर पवित्रत्व खंय चलून उरता म्हणलें आमी प्रारंभ केलो. 8 संख्या सरपंच सांगलें पहिलो विषय जो आसा पवित्रत्व आमकां आमच्या पातकांची दूख दिवन गळगळ्या रडून काळजांत जावन येवच्या त्या गुमाळ्यांनी भरून दुखान गळून आमी देवाच्या काकुळतीच्या सदरे मुखार आमकां वळपाक येता. आमकां पयल्या सुवातेर आमच्या पातकांची दूख दिता, प्रामाणीक दूख. आनी हे जाल्यार आमी पातकांची आमकां कळटा पातकाची दूख आमकां जाल्यार आमी पातकी आनी कसलीं पातकां हांवें केल्यांत कसलीं पातकां हांवें केल्यांत हें आमी जाणा जाल्ल्या वेळार हांव कितलो हलको हांव कसलो बुरसो मनीस हांव कसलो खोटो मनीस म्हणजे तसलो दळदिरो कोणूच ना. आमी खालती जावंक सुरू करता. आमी खालती जावन जाल्यार आमी खालती जाता. दुसरें जावन आसा दुसरो विशय जावन आसा पवित्रत्व आमकां जेजू थंय व्हरपा वयता. आमकां जेजू थंय व्हरपा वयता. आमकां कुर्सायल्ल्या क्रिस्ताक दाखयता. कुर्सायल्ल्या क्रिस्ताक दाखयता. थंय माथ्याच्या काळवेतावन चड पांया मनशेर घायेल्लो विद्रूप जाल्लो मनीस म्हण वळखूंक जायना तसलो जेजू आमकां दाखयता. कित्याक हे वेळार हांव पातकाची दूख धरता पळय ह्या पाताक वळखता पाताक हांव पातकी म्हणून मानून घेता. ते वेळार म्हाका कळून येता सत कळून येता. कितें सत जर तर आज देव म्हजो आत्मो मागीत जाल्यार हांव खंय वता. देव जर तर म्हाका एक फरमान दीत कसलें फरमान पळया नेबुकादनेझर रायान त्या शाद्राक मेशाक अबेदनेगो उज्याच्या आगत्यान घालूंक फरमायलें. आनी कितें म्हळें तो उज्याचो आगतो इतले दीस कितले हून करताले ताचे 7 पटीन चड हून करा म्हण त्या 7 पटीन चड केल्ल्या आगत्यांत घालूंक सांगलें. आतां हांव म्हजो तितलो व्हड पातकी ना. हांव नाशाच्या अंताक वयता आसा. म्हणजे मेठ हर एक दीस ससनाच्या जिविताक भशेन वयता आसा. हांवें तुमकां परत सांगलें ससनाचें जिवीत बऱ्यांकी आसा खोट्यांकी आसा. पुनर्जन्म बऱ्यांकी आसा खोट्यांकी आसा. तर म्हज्या ह्या परिस्थितींत हांव हेमकोंडाच्या उज्याक भशेन वयताच आसा हेमकोंडाक भशेन वयताच आसा. हांव म्हज्या बापाचे करण्यो करन ताचो गुलाम जाला. म्हाका दुसरी वाट ना. जर तर म्हजो देव सर्वेश्वर पदवेदार देव म्हाका फरमान दीत ह्या हेमकोंडांत ज्या जाग्यार उजो त्या नेबुकादनेझरान तापयल्ल्या बरी 7 पटीन चड तापयल्लो जागो म्हणी आसा. आनी त्या जाग्याक म्हाका देव फरमायत थंय आसूंक म्हाका देव फरमायत जाल्यार तातूंत कांय चूक ना. हांव
कसली परिस्थिती माझी. आता म्हाका पवित्र आत्मा दाखोवन दिता, होय म्हाका एक सोडवणदाराची गरज आसा. म्हाका त्या परिस्थितीत वचनातल्या बरी बचाव करूंक एक सोडवणदार गरज आसा. आणि कोण तो सोडवणदार? सर्गीत अनफॉल्ड नाही, एकच नाव मनशाच्या सोडवण्या खातीर तें जेजूचें नाव. त्या जेजूक आमी आपणावंक आसा. त्या जेजूक म्हजो स्वामी आनी धनी म्हण स्विकार करूंक आसा. पवित्र आत्मा म्हाका तें. ह्या मोगाच्या न्हू आमकां सैतान कसो कसो फसयता आमी मेळना. काल परजल्ले घडीत तुमच्या मुखार दवरता. म्हाका एक मागणी म्हजे खातीर माग ब्रदर म्हणून एक मागणी एका व्यक्तीक. आनी कितें मागीचें? म्हाका एक बरी सैरीक मेळून हांवें एक काजारी बरें जिवीत जिवंक माग. तितलेंच बरोवं आनी म्हणून मुखार बरयल्लें आसा. कितें बरयलें? हांव एका व्यक्तीच्या मोगार पडल्या फेसबुका मार्फत. म्हाका जेन्ना आमच्या तरणाट्या विशयांत जाणा दवरी आवय बापायानो आमच्या तरणाट्या विशयांत किंचत राय आमी सांबाळया. फेसबुकार पळोवन मोगार पडली. ज्या व्यक्ती सांगत म्हजो संबंध जालो, लैंगिक संबंधी जालो, पण ताचे सांगता म्हाका लैंगिक संबंध बरो जातच ना. देखून म्हाका बऱ्या व्यक्ती सांगता सक्रामेंताचें जिवीत जाय. माग हांवें त्या व्यक्तीक जाप केली, तुवें हे बाताक प्रामाणीकपणान दूख धरून तुमसार जालें. जाप कितें आयली म्हाका करता? ब्रदर, हांव रेत वेतेचो सांग. हांव किलार रेतीरेक वेत आसतना थोड्यांच्यो 12, 13, 15 रेतीरे जाल्लीं आसात. येतात आनी एका रेतीरेन कुमसार आसता. म्हाका जेन्ना कुमसार आसता कुमसारान तयारी करता आमी. म्हाका आयिल्ली जाप हांव रेतीऱ्यांक एक न्हय रेतीरेक म्हणून रेतीऱ्यांक ऐकाया रेतीऱ्यांक म्हळ्यार एक रेतीर न्हय. आनी हांव बायबल वाचतां. पळय आमी कितलीं जाणां चूक समजण्यान कशीं आसता. रेतीरेक गेल्यार खूब जाता. हांवें जाप केली, रेतीरेन तुजें पाताक भोगसना, रेतीरे वरवीं तुजें पाताक भोगसना. बायबल वाचल्या वरवीं पाताक भोगसना. बायबल कितें सांगता? जेजू कितें सांगता? जेजू कितें सांगता? लुकाचो वांजेल 13 अध्याय 33 वचन 5 वचन. ठीक आहे. लुकाचो वांजेल 13 अध्याय 30 वचन. बिलकुल नाही. हांव तुमकां सांगता, पातक रडोवन तुमची जिणी बदलले करीत तुम्ही सोमेस्त तांचे बरीच नास्त. पातक रडोवन तुमची जिणी बदललेल्या करीत तुम्ही नास्त केल्यात. कालच हांवें सांगलें, शाणो मनीस आनी हेड्ड मनीस, दाट्टो मनीस, घर बांदपी, दोग घर बांदपी जेजून सगळी वपार होय की नाही. रेतीरेक गेल्या तशें देवाचें उतर जेजूचें उतर पाळी नासतना रेतीरेक गेल्यार या बायबल वाचल्यार बायबल वाचल्या तशें आमच्या पाताक भोग जाता. जेजू कितें सांगता तें आमी करीत न्हय. पाताक सोडा, जिणी बदला,
हांवें जाप घाली कितें म्हणून प्रितीरेक गेल्यावर तुज्या पाताक बसना, बायबल वाचल्यावर तुज्या पाताक बसना. तूं हे पवित्र आत्म्याच्या आदारान प्रामाणिकपणान बातकाची दूख धरन कुमसार जाल्ल्या शिवाय तुज्या मागण्या मेळना. पळय आमकां मस्त बरी त्या खातीर माग ब्रदर, ह्या खातीर माग ब्रदर, मागणी लागता. तेन्ना आमी त्या ब्रदराकडे या ब्रदराकडे वता. पयलें तुजें जिवीत बदल हांवें दाखोवन दिलें, बरयलें. इसाया प्रवादीचे 59 अध्याय पयलें आनी दुसरें वचन. इसाया प्रवादीचे 59 अध्याय 59 verse 1 and 2. आयसाया पळया सर्वेश्वराचो हात सर्वेश्वराचो हात धारण करूंक तुझा बचाव करूंक शकना, या तुझ्या मागण्या दिवंक शकना. तसलो मोठो हात नाही, तितलो मोठो नाही. ताचे कान तुझ्या मागण्या आयकूंक शकना. तसले तितले भेरे नाही, तो भेरो देव नाही. तुमच्या तुमच्या अपराधावरवी तुमचे मोदे आणि तुमच्या देवामध्ये वेगळा चार झाला. तुमच्या पातकांनी ताचे तोंड लिपयना पहिला आणि यावरवी तो तुमकां आयकूंक तुमकां आयकूंक शकना. मगच्यानो कशें एक पागोरा भशेन म्हज्या पाताक म्हज्या देवा मुखार हात रावता, म्हजो मागणेक देवा सरसी पावना. आमी ल्हान आसतना खंय व्हडल्या फिल्डांत रावन व्हडल्यान बोब मारताले. बोब मारल्यार कितें जातालें, ते एक्को जावन पाटी आमकांच येता, बाउन्स बॅक जाता. आमकां समजून येना देव मागणें लाभयना. देव मागणें लाभयता पूण म्हज्या पाताक बाबा भयणी तुज्या पाताक कोण हे शिकवण आयकून आसात, म्हज्या आनी तुमच्या पाताक आमच्या देवाचे मुखामुळूच लिपयता. आनी हेंच हांवें सांगलें त्या व्यक्तीक सांगलेंच. हांव ब्रेस्तारा हे मंगळार जाल्ले घडीत ब्रेस्तारा कुमसार जाता. ब्रदर कामाक वचूंका, कामांत कुमसार. हांवें कालें बरयलें वता तुमकां. तुजें काम मुख्य न्ही, फाल्यांच रजा घाल आनी पवित्र आत्म्याच्या आदाराक माग. पवित्र आत्म्याच्या आदारान दूख पातकाची आनी कुमसार जा. आजारा पयलें जी कोण संबंध जोडतात, लैंगिक संबंध करतात, ताका फॉर्निकेशन पास्कळपण म्हणटात. आजार जाल्ल्या उपरांत एकलो घोव आपल्या स्त्रीयेक सोडून आनीक स्त्री सांगता लैंगिक संबंध दवरता. या एक स्त्री आपल्या घोवाक सोडून आनीक दादल्या सांगता लैंगिक संबंध दवरता. मोगाच्या भावांनी भयणी ताका प्रद्वारपण म्हणटात. हेंच बरयलें हांवें. आनी फाल्यां रजा घाल. तुजो काम मुख्य न्ही, रजा घाल कुमसार जा. थंय कशें कुमसार चलवायचें न्ही, प्रामाणीकपणान पवित्र आत्म्यान फोगाची दूख, त्या दुखीन प्रामाणीकपणान त्या कालच्या शिकवणेंत पवित्र आत्मा कसो आमकां दूख उपजयता हें पुरा सांगिल्लें आसा. प्रामाणीकपणान दूख धरन कुमसार जा. आनी बुधवारा काल सकाळीं म्हाका जाप येता आनी हांवें सांगलें तुजे खातीर हांव मागता. पवित्र आत्मा तुका बरेंपण दूख धरन कुमसार जावंक आदार दिवं हांव मागता. प्रामाणीकपणान हांवें मागलें. काल बुधवारा सकाळीं म्हाका मेसेज येता. कितें येता करता, ब्रदर हांवें महापातका विशयांत नियाळ्ळें आनी महापातका हांव हे म्हज्या पाताक जर तर हांव आज मरता, हांव हेमकोंडाक वता म्हणून म्हाका कळीत जालें. देखून आज सकाळींचोसून कुमसार जालें.
Praise the Lord. देवाकडे मागले आम्ही ताचो आत्मो नासोंक दिनाका. हेदा देवाचे कुशीक सरी जावन मागता ते मागणे जावं पळय एक घडी तुमच्या मुखार पवित्र आत्मा तुका जेजूक थंय व्हरता. पयल्यान दूख करता, उपरांत तुका जेजू थंय व्हरता. जेजू बगार दुसरो सोडवणदार ना. तू ह्या सोडवणदाराक स्वीकार करना जाल्यार तुजी गत सत्यान नास ससनाच्या ससनाक त्या यमकोंडाच्या उज्यान तुवें ह्या तुज्या बापायक सांगता वचून. पवित्र आत्माचो त्या खुर्सार ओंकार केल्या त्या जेजूक दाखयता. ताच्या मस्तकात जावन, ताच्या हातांत जावन, पांयांत जावन, खांद्यात जावन, ताच्या सगळे कुडीत जावन वाळचेन रगत दाखयता. त्या बलान पक्षाच्या खडवळात जावन रगत आनी उदक येवचें दाखयता. आनी दाखयता तुका आनी म्हाका ह्या रक्तान मात्र तुजी बचावी, ह्या रक्तान मात्र तुजी सोडवण. जेजूचें रगत तुका नितळ करना जाल्यार खंयच्याच यमकोंडाचो उजोय सयत तुज्या पाताक धुवन काडूंक शकना. जेजूच्या रक्ता बगार की प्रवादीच्या ग्रंथांत स्ट्रॉंग सोप म्हणा एकदम खरो कितें एकदम कठीण हे प्रभावाचो साबू यूज करता. खंयचो तो साबू? जेजूचें आमोलीक रगत. जेजूचें आमोलीक रगत. मगाच्या भावांनी भयणी जेजूच्या रक्ता बगार आमची सोडवण जावंक साध्यच ना. देखून पवित्र आत्मा पयल्या सुवातेर आमकां रक्तान रगत वारयता तशा जेजूक दाखयता. कालवार पर्वतार, कालवार दोंगरार त्या खुर्सा पंदा म्हाका आनी तुका उबो करता. पवित्र आत्म्यान तुमकां केदाळा म्हणी कालवार दोंगरार पावयलां गे. ह्या गुड फ्रायडे दिसा थंय दवरलेलो खुर्स मुमो दिवन पयशे घालून दिवचे. मगाच्या भावांनी भयणी जर तर जेजूक तुका दाखोवना पवित्र आत्म्यान, जर तर ते रगताचो रगत वारयता तसल्या जेजूक तुका दाखोवना, पवित्र आत्मा तुका चलोवन व्हरता. तूं देवाचो पूत आनी तूं जावंक साध्यच ना. मगाच्या भावांनी भयणी जेजूच्या रक्ताचें आमकां त्या भावार दूख जायता. जेजूच्या आमोलीक रक्ताचें तुका आनी म्हाका भावार दूख जायता. त्या रक्तान मात्र म्हज्या पातकांचे पाताक धुवन वता आनी म्हाका धव्यांतल्या धव्या हिमापरास शुभ्र नितळ करता. देवाचो पूत जायते जाल्यार, देवाची दूख जायते जाल्यार जेजून आपल्या रक्तान म्हाका आनी तुका मोलाक घेवन म्हाका आनी तुका नितळ करणे, देवाचो दत्तक पूत करचें त्या जेजूच्या रक्तान. देखून पवित्र आत्मा जेजूक दाखयता. पळया त्या रक्तान म्हाका आनी तुका धुवना जाल्यार दुसरें खंयचें धुवप उपयोग ना. जुलांच्या पयले पत्र पयलो अध्याय 7वें वचन बी पाठ बी. ह्या शिवाय ताच्या पुता जेजूचें रगत आमकां सर पातकांतली नितळ करता. ह्या शिवाय जेजूचे देवाच्या पुताचें रगत आमकां सर पातकांतली धुवन नितळ करता. देखून दावीद रायेन जाणा आसलो, दावीद राय पवित्र आत्म्याच्या आदारान बादशिबा सवेन रद्वार आदारल्यार दुखान गळोन रडटा आनी म्हणटा 50 आनी एक कीर्तन, कितलें सोबीत कीर्तन. म्हणजे ते एक नितळ काळीज रचून दी सोम्या म्हणटा आसतना 50 आनी एक कीर्तन 7वें वचनान कितें म्हणटा पळया. हिसोपान म्हाका नितळ कर आनी हांव शुद्ध जातलो. आनी हांव शुद्ध जातलो. धूत म्हाका आनी हांव हिमापरास धवो जातलो. जेजूचें रगत म्हाका हिमापरास, धव्यांतल्या धव्या हिमापरास म्हजो आत्मो सोबीत सुंदर करता. देवा बापान जेजूक एक फारीकपणाची वेदी जावन आमचे खातीर फाव केला. रोमाकारान बरयल्लें पत्र 3 अध्याय 25वें वचन वाचपा.
ताच्या रक्ताचे वारोणे मरिफात जेजू क्रिस्ताच्या रक्ताच्या वरवण्या मारिफात ताचेर आवड दवरतेल्यांक ताचेर आनी ताच्या रक्ताचेर भार केल्यान भार दवरतेल्यांक आत्ताच्या फारीकपणाची वेदी करून आमच्या पातकांच्या फारीकपणाची वेदी करून देवान ताका देवान जेजूक सभे मुखार उबो केला. जेजू फारीकपणाची बली म्हज्या आनी तुज्या पातकाचे फारीकपण दिवची बली तो देवाची शेळी तो आदल्या काळार पुरो. मोगाच्या भावानी बहिणी देवान तुका फोल केला. जेजूक तुज्या पातकाच्या फारीकपणाचे बलिदान जावन तो जालो श्रेष्ठ याजक, तो जालो वेदी, तोच वेदी जालो, तोच बलिदान जालो. त्या कुर्सल कुरीस म्हणल्या वेदीचेर त्या श्रेष्ठ याजकान आपणाकच बली भेटयलो. त्या बली देवान दिल्ल्या शेळयेक आमी तिरस्कार करूंक जाता, ताचें रगत तिरस्कार करूंक जाता. पवित्र आत्मा केदींच जेजूक हल्क करूंक सोडना. जेजूचे रगत हलक म्हणून ट्रीट करूंक सोडना. ते अमोलीक रगत, त्या रक्ता वरवीं हांव आनी तूं मोलाक घेतलो जाता, त्या रक्तान धुल्ली जाता. त्या रक्ता वरवीं मात्र म्हाका आनी तुका जिवीत ससनाचें जिवीत. त्या रक्ता वरवीं मात्र म्हज्या पातकांत हांव सोडवण म्हाका. त्या रक्ता वरवीं मात्र म्हाका नितळ करचें. त्या रक्ता वरवीं हांव निर्दोशी जाता. त्या जेजूच्या रक्तान हांव पवित्र जाता. जेजूच्या रक्तान म्हाका सासणीक सोडवण मेळटा. जेजूच्या रक्तान म्हाका सासणीक संपूर्णता मेळटा. जेजूच्या रक्तान म्हाका बापा हुजीर येवंक फावो जाता. जेजूच्या रक्तान म्हाका ससनाचें जिवीत फावो जाता. जेजूच्या रक्तान म्हाका जेजूचेंच मध्यस्थन फावो जाता. जेजूच्या रक्तान म्हाका ससनाचें जैत मेळटा, सर्गींचो संतोष मेळटा. मोगाच्या भावानी बहिणी जेजूक दाखयता पवित्र आत्मो. जेजूचे ते कुर्सार मरण ताका निके पिल्लें दाखयता. तूं काय ताच्या संगतान निके पिल्लें. तुजे पाताक मोगाच्या भावा केदारा म्हणी पवित्र आत्म्यान तुका थंय कलवार दोंगरार व्हरून तुजें सगळें पाताक जेजूचेर ट्रान्सफर जाल्लें. येदा तूं प्रामाणीकपणान दूख धरतय. कित्याक पवित्र आत्मा तुका जेजूक दाखयता ना, तुवें प्रामाणीकपणान दूख धरिल्लें आसा. आनी तो भावार्थ त्या जेजूच्या रक्ताचेर तुजो भावार्थ आयकलाय. ताच्या रक्ताचेर भावार्थ दवरल्यांची पातकां बक्षिता. वय त्या जेजू थंय व्हरून दाखयतना तुजें सगळें पाताक जेजूचेर ट्रान्सफर जाता. ताच्या सेपलकेरान तुजें पाताक गेल्लें पळय दाखयता आनी तुका जेजू सांगाता निके पिल्लें जावन जेजू सांगाता जेजू पुन्हा पिवन जाल्ल्या जेजूक दाखयता. तुकाय त्या पातका वरवीं मेल्ल्या तुका जिवंत करूंक उठयता आनी जेजू सांगाता तुका बसयता. दत्तक पूत करून जेजू सांगाता बसयता. पवित्र जेजूच्या स्वर्गारोहण आमी गेल्या हप्त्याक केलें घालता आयतारा. ताका तुमकांय जेजूच्या स्वर्गारोहण दाखयता. तुमकांय स्वर्गार उबारून वचचें दाखयता. म्हाका आनी तुका पळया एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रान 2 अध्याय 6वें वचन कितें म्हणटा. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 2 अध्याय 6वें वचन. क्रिस्ता जेजू थंय क्रिस्ता जेजू थंय एकवटान जियेतल्यांक आमकां ताणें जिवंत उठयलीं आनी जेजू सोवें सिंहासनार बसलो. जेजू सोवें जेजूच्या सिंहासनार बसलो. अवकाश करून दिलो. पळया प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. मोगाच्यानो पळया म्हाका आनी तुका खंय बसयला जेजू सांगता बसला. जेजूक तो दाखयता. केदार आमी तुमकां हो जेजूची महिमान पवित्र आत्म्यान दाखयल्या. महिम्याचो राजा तो. तुमची पुरातन दारवटे उंच करा. पळया कीर्तन 24:7-10 तिके वाच पळय. कीर्तन 24:7-10. दारवट्यानो तुमच्यो तकल्यो वयर उखलून धरा. दारवट्यानो तुमच्यो तकल्यो वयर उखलून धरा.
पुरविल्या दारानो तुमकांच उंच उबारा तुमकांच उंच उबारा महिमेचो राय महिमेचो राय भितर सरू भितर सरू तुझ्या काळजाचें दार उक्तें कर बाबा महिमेचो राय भितर सरू हें रावले रावले तुझ्या सोम्याचें जेजूचें होय महिमेचें राय भितर सरू नवे वचन वाचलें कोण तो महिमेचो कोण तो राय महिमेचो राय तो सर्वेस्वर तो सर्वेश्वर सोमितो बळिष्ठ आणि धैर्याधिक बलिष्ठ आणि धैर्याधिक जुजान धैर्याधिक सुजान धैर्याधिक तो सोमितो गारवट्यानो गर्वच्यानो तुमचे तकल्यो वयर तुमच्या तकल्या वयर उखलून धरा पुरविल्या दारानो पुरविल्या दारानो तुमकांच उंच उबारा तुमकांच उंच उबारा महिमेचो राय महिमेचो राय भितर सरू भितर सरू ह्या महिमेच्या रायाक पवित्र आत्म्यान तुमकां दाखयला त्या महिमेच्या रायाकडे येवंक तुमकां फोज जाला ताच्या अमोलीक रक्तान धुल्ली जावन नितळ जाल्ली जावन देवाचें दत्तक बुद्ध जाल्लें तुमकां फोज जाला मोगाचें न्हू पवित्र आत्मा आमकां जेजूक दाखोवन दी पवित्र आत्मो आमकां त्या महिमेच्या रायाक दाखोवन दी ताच्या अमोलीक रक्ता वरवीं मात्र आमकां सोडवण म्हणलें आमी जाणा जावन फोजोवन दी ना जाल्यार आमी आमकां पवित्र आत्म्यान जेजूक दाखयना जाल्यार आमी चुकीन पासून साध्य आसा त्या व्यक्ती भाशेन रेतीऱ्यांक गेल्यार जालें बायबल वाचल्यार जालें ना आमी चूक समजण्यात आसचें नाका त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी आमी देवाचे पूत धुवो दत्तक पूत दत्तक धुवो जावंक शकता पवित्र आत्मा आमकां जेजूक दाखोवन दी पळय जेजूक दाखोवन दी आनी पवित्र आत्म्याचो मोग जर तर आमी करना मोगाच्या भावांनी भयणी तो जो कोण जेजूक सत मानता तो ताका जेजू अति अमूल्य मोलादीक पेद्रूचें पयलें पत्र दुसरो अध्याय 17वें वचन तिके वाच पळय पेद्रूचें पयलें पत्र दुसरो अध्याय 7वें वचन तुमकां सत्मंतल्यांक तुमकां सत्मानतेल्यांक जायती मोलादीक जेजूनी जाय की मोलादीक सत्मानिनांत तांकां मोलादीक तो अति मोलादीक प्रेशियस इंग्लिशान प्रेशियस म्हणलो वर्ड यूज केला आनी मोगाचें न्हू सांत पावल आमकां कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 16व्या अध्यायांत 22 वचनांत अशें सांगता कोणी सोम्याचो मोग करिना कोणी जाल्यार सोम्याचो मोग करिना जाल्यार तो शिराक पडलेलो तो जावं. शिराप पडलेलो जावं अनाथेमा म्हणटा अनाथेमा शिराप पडलेलो जावं सचराय सवारी आमकां न्हू पवित्र आत्म्याकडे मागी आमकां जेजूक दाखय आमकां जेजूचें रगत दाखय त्या रगतान म्हाका धू आनी म्हाका इमान दुव्यांतल्या दुव्या इमापरा शुभ्र नितळ कर पवित्र आत्म्या आमचेर देवून जेजूक आमकां दाखय आनी त्या जेजूचें रगत आमकां दाखय केदींच तें हल्क म्हणून आमी ट्रीट करून केदीन सोडी नाका त्या अमूल्य रक्ताचें मोल जाणा जावन त्या रक्ताच्या झरी पोंदा त्या कलवार कुसार मुखालच्या सोम्याच्या त्या रक्ताच्या झरी पोंदा रावून धुल्ली नितळ केल्ली दोळ्यांतल्या दोळ्या इमापरा शुभ्र केल्ली जावन देवाचे पूत धुवो जावन जेजू सांगता सरकार ताच्या सिंहासनार बसचें भाग आमकां जोड दी म्हणून खालतेपणी मागतो बापा हें आमचें मागणें तुज्या पुतार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान जो तुजे स्वयंची येता आनी राजवट चलयता नीस देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान नीस देव ससनाच्या ससनाक आमेन.